दिव्यवाणी 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 मागा तुम्ही घेतल्यात क्रिस्त ते मोकाळ बाबा बहिणीनो एक पोटी देवसाराचो समावेश जालो आणि जायते बुतवंत जानवायचे देवसार येवन भाशण करतात. व्हडव्हडो भाशणां करूंक ते लागले आणि तांचे मदल्या एकल्या देवसारान कुटुंबा विशांत देवा विशांत तो अशें म्हणा लागलो. आज जायतो क्रिस्तांव लोक पवित्र पुस्तक वाचता. आज जायतो क्रिस्तांव देवाचें उतर वाचता. आज जायतो क्रिस्तांव मागणे करता, कुमसार जाता आणि देवा ते आपलो संबंध आज सोडोंचो आसा. हांकां चडोवंक जायना, हांकां आडावंक जायना, पवित्र पुस्तक वाचचें आडावंक जायना, आराधन करूंक वेचें आडावंक जायना, मिसाक वेचें आडावंक जायना आनी ह्या वरवीं देवा ते दोवरचो तो संबंध आज वाडोंच येता. आनी हांकां आडाव करूंक हें तोडवंक आमी कितें करूंक जाय म्हणून चर्चा करया म्हणून तेंच्या एका देवसारान म्हणलें. आनी चर्चा करन सगळ्यांनी येवन प्रस्ताव केलो. 4 प्रस्ताव घडले आनी त्या प्रस्ताव आनी परिहारी सोदून काडलो. हर एकल्या मनशान टायम वेस्ट करूंक जाय. हर एका क्रिस्तावान टायम वेस्ट करूंक जाय. टायम वेस्ट केले वरवीं देवा ते दोवरचो तो संबंध उणें जाता. ऑनलायन ऑफर्सां सोडून दितात. इंस्टाग्राम पळोवचें सोडून दितात. यूट्यूब रिल्स पळोवचीं सोडून दितात. आनी अशें केल्ले वरवीं देवा ते दोवरचो तो संबंध उणें जातलो आनी सगळीं हातूंच मग्न जातलीं आनी सगळ्यांकी हातून मग्न करूंक दवरूंक जाय म्हणून ताणें सांगलें. देवसारान पयलो प्रस्ताव दिलो. आनी दुसरो प्रस्ताव अशें जावन आसलो. जायत्या युवतींक आमी बिजी दवरूंक जाय. जायत्या युवतींक आमी कितें करूंक जाय, ओवर टायम आमी ताका काम करूंक आमी सोडूंक जाय. आनी तितलेंच मात्र न्ही, तांकां विकेंड पार्टीक धाडचे बरी आमी पळोवंक जाय. क्रिसमस जेजू बाळका विशांत नियाळच्या पोतलाक ती क्रिसमस पार्टीक ती वचोवचे बरी आमी पळोवंक जाय. प्राजितसो काळ जाल्या उपरांत इस्टरा दिसा पार्टी करूंक आमी धाडचे बरी आमी पळोवंक जाय. आनी मस्त बिजी म्हणजे काम करन पयशे जोडन विकेंड पार्टीक वेचे बरी आमी पळोवंक जाय. हो घाल्लो दुसरो प्रस्ताव जावन आसा. आनी तिसरो प्रस्ताव जावन आसा वर्क फ्रॉम स्टडी, वर्क फ्रॉम होम एंड स्टडी फ्रॉम होम. नायट क्लबां, टीव्ही जायरात पळोवची सोडून दित. माकल्याक वेळ दिवचो उणो जावंक दी. कोंताच्या बदलाक मोबायलान घेवन दित आनी बायबलाच्या बदलाक टॅब घेवन दित. तशेंच चवथो प्रस्ताव जावन आसा. सुमेशच्या घरा एक वायफाय कनेक्शन आसा करचें आनी तें वायफाय फ्री आसून दी. जायतो लोक तांकां मग्न जावन दी.
आनी जेजू क्रिस्ताक वळखोवच्या बदलाक सगळीं संवसाराच्या वस्तूच्या फाटल्यान ती वसोंदी म्हणून तांची आमी मनां आमी बदली या आनी असले आनी जायते प्रस्ताव जाले आनी देवसारान सांगलें तेच्या देवसारान सांगलें भोव अपुरबायचो प्रस्ताव जावन आसा आनी देवा थावन क्रिस्तांवाक आमी पयस दवरयेत असले प्रस्ताव आमी तांकां पाळचे बरी आमी केल्यार इम्प्लिमेंट केल्यार खंडीत जावन तांकां देवाच्या संबंधांत पयस करयेत आनी बिजी आसले वरवीं मागण्याक तांकां वेळ आसना बायबल वाचूंक तांकां वेळ आसना तेस म्हणून तांकां वेळ आसना आराधनाक वचोंक वेळ आसना आनी घरांत ती मागणें करूंक तांकां वेळ आसना मोगाळ भावनो आनी भयणीनो बिजी म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू बिजी म्हळ्यार फूल फॉर्म जावन आसा बीइंग अंडर द Satan's yard. Being under the Satan's yard. सदांच सैतानाच्या अधीन आसचे म्हणून अर्थ मोगाचें न्हू हर एकल्यांची समेस्ताची खाणी इस जावन आसा पूण आमी कुटुंबांत आसतना आमकां हेरांक वेळ दिवंक टायम ना मागण्याक वेळ ना बायबल वाचूंक आमकां वेळ ना आमचो कुटुंबांत आमचो टायम वेस्ट करूंक आमकां वेळ ना कुटुंबांत वेळ दिवचो उणें जाला आमी बिजी जावंक आमी पावल्या जायते संगतींत आमी मग्न जावंक आमी पावल्या आमी मागण्याक वेचें उणें जालां मिसाच्या बलिदानांत आमी भागीदार जावचें उणें जालां आराधनाक वेचें उणें जालां देवाच्या सप्तचो संभ्रम आचरण करूंक उणें जालां आनी आमची परिस्थिती मस्त बदल्ल्या आमी बिजी जाल्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जायते फावटी आमकां हागोवंक कळीत ना आमी मागण्याची मनशां आमी जावंक जाय जर तर आमी मागणें करता तर खंडीसावन देव आमकां खरो प्रतिफळ आमकां दिता आमी मागता कितें आमी मागता देव आमचे मागणें आयकता आनी आमकां खरो प्रतिफळ दिता आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी मागल्यार खंडी जावन देव आमकां दिता आमी देवा कडेन वचून आमी मागोवंक जाय खऱ्या भावार्थान आमी मागोवंक जाय जर तर एकलो खऱ्या भावार्थान मागता खंडी जावन ताका खरो प्रतिफळ मेळटा एकलो ग्रेस्त मनीस आसल्यार आनी एकलो ऋणकारी मनीस आसल्यार तो ऋणकारी मनीस ग्रेस्त मनशा कडेन वचून पयशे विचारल्यार खंडी जावन ताका पयशे मेळटात त्याच रितीन आमी विचारल्यार आमी मागल्यार आमकां बरो प्रतिफळ मेळटा पूण मोगाचें न्हू उदास दवरूंक जाय सूख संतोश कोणाचें न्ही दिवंक साध्य ना त्या देखून आमी आमच्या रचनाचो आमी उदास करूंक जाय देवाचो आमी उदास आमी करूंक जाय ताचे कडेन दिव्येर पडून आमी मागणें आमी करूंक जाय आमी दिव्येर पडून आमी मागणें करता आसतना खंडीत जावन देव आमकां पाटी तो दिता जायत्यो वस्तू आमकां तो दिता एक दीस मदर तेरेजाच्या जिवितांत घडलें मदर तेरेजा दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करून आसली आनी ताणें खामाक वयचें आसलें सकाळीं 7 वरां गेल्यार सांजेर सांज जाता आसतना 9 वरां जातालें आनी तांकां मागण्याक वेळ नासलो ताणें मागचें आसलें सकाळीं 4 वरां उठोन ताणें मागणें करचें आसलें आनी मदर तेरेजाय सकाळीं
4 वरांर उठोन मागणें ती करताली. 7 वरां म्हणसर सक्रामेंता मुखार बसून ती मागणें ती करताली आनी जेजूक ती मेळोवंक ती येताली. आनी एक दीस मदर तेरेजाची सिस्टरां आनी तशेंच मदर तेरेजा कामातावन पाटी आयली आनी सक्रामेंता मुखार ती बसली सुमार 2 घंटे म्हणसर. हे पळोवन एकलो मानिस्त मदर तेरेजाक सांगता, तुमी इतलें काम करून तुमी सक्रामेंता मुखार येवन तुमी बसतात, तुमकां वळाना गे, तुमकां वळाना गे म्हणून तो विचारता. तुमी खंयचें काम देवाचें काम न्ही गे, तुमी खंयचें काम देवाची सेवा न्ही गे, वर्क इज वर्शीप न्ही गे म्हणून सवाल केल्ल्या वळ ती म्हणटा, हांव जेजू मुखार बसता आसतना म्हाका कसाय मेळटा, हांव जेजू मुखार बसता आसतना म्हाका सकत मेळटा, हांव जेजू मुखार बसता आसतना म्हाका बोड मेळटा. जर तर हांव जेजू मुखार वचनातल्यार म्हाका खंयचेंय काम करूंक साथ दिना. हांव जेजू मुखार बसता आसतना दुबळ्या धाकट्यांची मुखां म्हणा हांव पळयतां. हांव दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूंक येता आसतना जेजूची मुखां म्हण हांव पळयतां. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी मागणी केल्यार जेजू मुखार आमी बसल्यार आमकां बरीं कामां करूंक आमकां उर्बा मेळटा, आमकां उरपाय आमकां मेळटा. मदर तेरेजा म्हणटा, जेजू मुखार तुमी बसा आनी तुमकां मागणी करूंक, तुमकां काम करूंक उर्बा तो दितलो, उरपाय तो दितलो. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मागणें म्हळ्यार कितें? सांत पाद्री पियो अपुर्बायेन म्हणटा, मागणें एक आमच्या काळजाचें उक्तें करचें एक हातेर जावन आसा, आमचें बागील उक्तें करचें एक हातेर जावन आसा, एक साधन जावन आसा. मागणें देवा आनी तशेंच मनशां मदलें संभाशण जावन आसा. मागणें म्हळ्यार अनंत देवा संगी, देवा पुता संगी, पवित्रत्म्या संगी आसो तो वैयक्तीक संबंध, आसो तो जिवाळ संबंध जावन आसा. साद्या उतरांनी आमी सांगचें तर, जर तर भुरगीं आपल्या बाबाय कडेन वा त्या साळावळीन संभाशण करतात की आनी आपल्यो गरजो उसारतात की, त्याच रितीन आमी देवाचीं भुरगीं जावन आमी देवा बापा कडेन आमी मागता गी, आमचो संबंध आमी जिवाळ आमी दवरता गी. हेंच जावन आसा मागणें देवा तें दवरचो एक व्हडलो संबंध जावन आसा. मागणेचो महत्व समजूचें तर आमी पवित्र पुस्तक आमी वाचूंक जाय. आमी पळयता अब्राहम एक आदर्श व्यक्ती जावन आसा. ताचे मागणें एक आमकां एक आदर्श जावन आसा. एक आमकां तो एक ताचे मागणेचें जिवीत आमकां एक मार्गदर्शन जावन आसा. देवाच्या सावळेंत तो जियेलो, देवाक भियोन तो चल्लो, भावार तसो बापय जावन तो पावलो. कश्ट संकश्टाच्या वेळार एकल्याच पुताक सॅक्रिफीस पेटोवंक सांगल्या वेळार ताणें आपल्या पुताक ताणें सॅक्रिफीस पेटोवंक ताणें वेलें. देवाचेर फातींनी ताणें दवरली. अब्रामाचे मागणें देवा लागीं निरंतर देवा लागीं आसचें तें झुजू म्हणटा एकलो मानेस्त. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मागणें एक बाबार्थाचें एक हातेर जावन आसा. अब्रामाचें जिवीत एक मागणेचें जिवीत जावन आसा. मोइजेचें जिवीत मागणेचें प्रतीक जावन आसा. जडच्या पोरयांत मोइजेक आपयलें, एका इश्ट भाशेन मोइजे लागीं तो उलयलो. तशेंच दावीद राय एक गोळी जावन तो वावुरलो आनी आपली मागणी तो भेटयतलो. ताचें मागणें एक आदर्श जावन आसलें. तेच परी सरस्वरान दिल्लें तें मिसावो व्हडल्या रितीन ताणें केलें
आणि देवा तावन सकत ताणें जोडली. तशेंच कित्तना पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता मागण्याची शिखरां जावन आसात. मागण्याची शिखरां जावन आसात. मनशाचें उतर जावन उरो पूण तें देवाचेंच उतर. आनी किर्तना आमी वाचता आसतना आमकां कितें जाता, आमकां मागलें बरी जाता. देवा तें आमचो संबंद वाडटा. जेजूचें जिवीत एक मागणेचें जिवीत जावन आसा. मनशा बरी मनीस जावन ह्या संवसारी आयलो. मरयेच्या उदारी ताणें जग ताणें घेतलो. मनीस जालो आनी आमचे मदें तो जियेलो. आपल्या आवय बापाय तावन मागणें तो शिकलो. नजरेंतन कुटुंबांत जियेत आसतना, बाकीवंत कुटुंबांत तो जियेत आसतना, पवित्र कुटुंबांत तो जियेत आसतना ताणें तो मागणें करूंक तो शिकयलो. जुदेवाच्या संप्रदाया प्रमाणे मागणें करूंक तो शिकलो. जेजूची जिणी जावन आसली एक मागण्याची जिणी. आनी मागण्यांत बापा थंय तो एक करतलो. आपल्या मुन्यारपणाचें काम प्रारंभ करता आसतना, आपली परगट जिणी तो प्रारंभ करता आसतना तो म्हणूंक लागलो, पातकींची बदला सरकीचे राज लागीं पावला. जॉर्दान न्हंयत पवित्र स्नान घेता आसतना कितें जालें आमी पळयता. ताणें मागणें ताणें केलें आनी पवित्र स्नान ताणें घेतलो. पवित्र स्नान घेता आसतना आकाश उक्तो जालो आनी कारव्याच्या रुपार पवित्र मोताचेर देंवलो आनी अपुर्बायेची उतरां ताणें आयकलीं. हो म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका चड मानवला. हांगासर आमी पळयता बापाचो पूत म्हणून, देवाचो पूत म्हणून आमकां कळीत जाता. आनी एक रुजवात म्हणून सांगीत जेजूचें जिवीत एक मागण्याचें जिवीत जावन आसलें. आमी तशेंच जेजू आपल्या शिसांक 12 जाणां शिसांक तो 20च्या पयलें तो दोंगराक तो गेलो. एकसुरे सुवातेर ताणें मागणें ताणें केलें आनी तो मागणें करून फाटीं आयलो आनी शिसांक ताणें विसलें. सकला देवन मागणेच्या फळान ताणें शिसांक ताणें विसलें. आपल्या प्रगतीनी प्रारंभ करता आसतना, शिकोवन देव आसता आसतना आनी तशेंच उण्या आनी मासलेचें अजाप करच्या पयलें, गलिलियांत बऱ्या मनशाक गुण करच्या पयलें, बेथानियांत लाजराक जिवंत उठच्या पयलें, पेद्रून जेजूक साक्ष दिवच्या पयलें, भुरग्याक आशिर्वाद दिवच्या पयलें मागणें केलें. तो तापोर दोंगरार सरता आसतना आपल्या 13 जाणां शिसांक घेवन तो गेलो आनी मागणें ताणें केलें. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता, दीस बुडटा आसतना बुडल्या उपरांत तो मागणें करूंक तो गेलो आनी रात उजवाडटा म्हणसर बापा थंय एकसुरे सुवातेर निर्जन प्रदेशांत ताणें मागणें ताणें केलें. जायते कडेन आमी वाचता, पवित्र पुस्तकांत वाचता, राती तो मागणें तो करतलो देवाची सकत मेळचे बसत. जेजू जैते वण सावक मागणें ताणें केलें. निमाणी घडी पावता आसतना ताणें मागणें ताणें केलें. निमाणे दिसा, निमाण्या ब्रेस्तार दिसा, निमाणें जेवण करच्या पयलें ताणें मागणें ताणें केलें. गेत्सेमनी मुळ्यांत कोस्ट सोसून पयच्या आदीं ताणें मागणें ताणें केलें. कुर्सा वयर रगताचे रगत वारयत आसतना ताणें मागणें ताणें केलें. आनी हांगासर आमी पळयता ताचें मागणें एक मोगान भरिल्लें जावन आसलें. मोगाचें जेवण ह्या घडीत उदरी जेजूची जिणीच मागण्याची जिणी जावन आसली. मागण्याची जिणी जेजूची जिणीच मागण्याची जिणी. मागण्या मारिपात बापाकच ताणें उपसून ताणें दिलें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सुम्याचें मागणें पळोवन आपल्या शिसांनी ताणें आपल्या शिसांनी मागणें करूंक ताणें विचारलें, शिकोवंक विचारलें आनी त्या वेळार जेजून
शिकेले अपूर्वायचे मागणे जावन आसा. आमच्या बापा व्हडले मागणे. आमच्या बापा सर्गींच्या आमचो बाप जावन बाप सरकारा जात आसा. ताचे नांव पवित्र नांव जावन आसा. ताचे राज ह्या संवसारांत येवं दी आनी ताचे राज ह्या संवसारांत येता आसतना ह्या संवसारांत स्थापन जावं दी. तशेंच हर एक संगती कसो तो मागता. दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमकां बोगसांनी तूं फावो कर. ताळणेंत पडन अशें आमकां तूं राख. आमकां सर गुन्यांवांतलें वायट विघ्नान आमकां राख म्हणून त्या मागण्यांत तूं शिकयता. अपूर्बायेचें मागणें जावन आसा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हें मागणें आमकां एक करता. मोरयेची चिनी तशेंच मोरयेची चिनी मागण्याची चिनी जावन आसली. तिणें आपल्या पुताक मागणें करूंक शिकयलें. काना शहरांत आसता आसतना मोरयेन जेजू कडेन विनंती केली, मागणें केलें आनी विनंती केले वरवीं थंयसर आजापूस घडलें. आमी पळयता पयली क्रिस्ती समुदाय सुरवेली क्रिस्तांव ती एका मनान एका काळजार व्हडले बरी मागणी ती करताली आनी थंयसर एकवट आसलो. थंयसर माना भेद नासलो. कित्याक म्हळ्यार तांणी मागणें तांणी केलें. तांची चिनी मागण्याची चिनी जावन आसली. भाव बांदवपणाचो स्पिरीट थंयसर आसलो. भाव बांदव आनी आपणा ते आसले संगत्यो एकामेका ती वांटून ती दिताली. थंयसर तिरासन आसली. मागण्यांत तिरासन आसली आनी थंयसर भाव बांदव स्पिरीट थंयसर आसलो. मोगाड भावनो आनी भयणीनो, आमी सदांच आमी मागणें करूंक जाय. जर तर आमी मागणें करता तर खंडी जावन देव आमकां गरजेच्यो वस्तू तो आमकां दिता. निर्गमन ग्रंथांत आमी आयकता मोइजे पर्वतार सोडून मागणें करता. हात सकला घालता आसतना इस्रायल घराक सोलवणी मेळटा आनी आपले हात वयर उबारता आसतना तांकां जीक तांकां लाभता. तशेंच आमी पळयता निर्गमन ग्रंथांत तो तांबडो दर्यो उक्ते करूंक तो मागता आनी मागणी केल्ले वरवीं तांबडो दर्यो 2 इब्बाग जाता आनी इस्रायल घराक जैत लाभता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमची क्रिस्ती कुटुंबां मागण्याची कुटुंबां जावंक जाय. आमची क्रिस्ती कुटुंबां मागण्याची मंदिरां जावंक जाय. एक अपूर्बायेची संगणी आसा. जे कुटुंब संगता पाळटा, संगता मागता ते संगता पाळटा. पापा फ्रांसीस अमोरी लेतिशे म्हणल्या मोगा संतोष म्हणल्या व अपूर्व दस्तावेजांत व अपूर्व कुटुंबा विशयान उद्देश सांगता. मोगाचें तुमच्या कुडांत हर एकाच्या कुडांत जेजूची मोरयेची जुजेची माजा आसूंक जाय. कुटुंब सांगता तुमी दिसपट्टे तुमी मागणें करूंक जाय. सांजे सकाळीं तुमी निरंतर म्हणले बरी मागणें करूंक जाय. देवाचें उतरां नियाळ तुमी करूंक जाय आनी तुमच्या कुटुंबांत देवा साव तुमी वाडोवंक जाय. नवें तुमी करूंक जाय आनी अशें कुटुंबां तुमची मागण्याची मंदिरां जावंक पावतात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कडी सावन आमी मागल्यार आमकां मेळटा आनी आमकां सांगली करी वापरबाय सांगता. जर तर भावार्थान तूं मागताय देव कडी सावन तुमकां तो दिता. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सदांच आमी मागणें करया. मागणें एक आमच्या जिवितांत पडादी खातीर जावन दी आनी मागण्याचें जिवीत जिवंक जाय आसली कुटुंबां ह्या घडये आमी मागया. आमेन.